हांगा संभाजीनगरचो राजा 21 दिसाचो गणपती आसता। सो आमी हांगा फर्स्ट टायम फुगडी कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्ले। सो आमी पयलीं चिंतलेले की आमी फक्त वास्को खातीर दवरतली म्हणून, पण म्हाका इतले फोन येवपाक लागले हांगासरल्यान, सो सगळ्या कडल्यान फोन येवपाक लागले। सो ताका लागून आमी ऑल गोवा केले। सो आमी फक्त 8 ग्रुप केल्ले, ताच्या वयर घेवची ना म्हणून आशिल्ली। सो आमकां सगळीं जाणां फोर्स करपाक लागली, म्हाका घे तुका घे। सो आमी 9 ग्रुप केले ताका लागून। सो आमचे इतले आमकां आनंद जाता, आमची फुगडी सगळ्यांक बेस्ट जाली म्हणून आमी नेक्स्ट टायम हेज्या व्हडली फुगडी दवरतली। आनी आयज फर्स्ट टायम आमी एका दिसा खातीर दवरलेली, नेक्स्ट टायम आमी 3 दिसां खातीर फुगडी दवरतली। शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ आणि ही फुगडी सर्त ऑर्गनायज केल्या। आमचीच एक वांगडी म्हणजे शांता, जे हांगा खूब वावर करताले, ताजेच हालींच गणपतीचे पयलीं निधन जालें, ताज्या यादीन ही आमी सर्त ऑर्गनायज करता। ताजे सगळे इन्चार्ज आज माही वळवयकर हाणें ही ऑर्गनायज केल्या। आणि शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघाचे सगळे वांगडी 21 दिसाचो गणपती म्हणजे पुराय मुरगांव तालुक्यात राष्ट्रीय म्हणजे गोंयच्या पातळीचेर एक गाजलेलो आनी नामावंत आनी आमी प्रायज घेतिल्लो असो गणपती ते वर्सान वर्स करता। वेगळे वेगळे प्रकारच्यो आकृती तांणी केल्या। ह्या वर्सा वाराणसीची थीम तांणी घेतल्या आणि आज ती केल्या। आणि अशें शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघ वेगळे वेगळे उपक्रम लोकां खातीर करता, मनोरंजना खातीर करता, आमची परंपरा राखपा खातीर करता। आणि हालींच आमी पळयलें की हाज्या पयलीं आमी चित्रकला म्हणजे रांगोळी स्पर्धा ते करताले, तातूंत भितर बरे बरे कलाकार हांगा येवन आपली कला दाखोवन गेले। आणि ह्या वर्सा तांणी 50 वर्सां तांकां पुराय जाता, सो तांणी आनी एक एडिशन म्हणजे ही फुगडीची सर्तूय तांणी दवरिल्ली आसा। आणि बरें दिसता हे शांतादुर्गा कला एंड क्रीडा संघाचे सगळे वांगडी आमी एका बरोबर वाडिल्ले हें आसा आणि तांचे बरोबर हो वावर करता आसतना खूब बरें दिसता। आज फुगडी आज आमच्या बायलां खातीर ताणें आज ऑर्गनायज केल्या। आणि फुगडी ही आमची परंपरा, आमची संस्कृती। गणपती फुडें फुगडी घालप नाल्यार खंयचेय कार्यक्रम आसतना केन्नाय फुगडी घालप। शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ हांणी आतापर्यंत भरपूर अश्यो सर्ती घडोवन हाडल्या। तांची रांगोळी सर्त आणि चित्रकला स्पर्धे खातीर म्हाका दिसता वास्कोतली सगळीं भुरगीं रावतात आणि रांगोळी तांकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा। ताज्याच फाटभुंयेर आज खंय तरी एक नवें कितें तरी करपाचें धाडस आज हांचेच माही वळवयकर हांणी जो स्टेप घेतला ताका सपोर्ट करपाक खरेंच बरें दिसता। कित्याक आज खंय तरी फुगडी कॉम्पिटिशन चवथ जाता आणि हो एकूच 21 दिसाचो गणपती आसता आणि 21 दिसाचो गणपती पण चवथ जातकच बायलांक जो टायम उरिल्लो मेळटा त्या वेळार ही कॉम्पिटिशन जाता, हाजें खरेंच म्हणजे टायमींग बरें आसा। आणि बायलांकूय आपले एक स्कील एक टॅलंट दाखोवपाचें